आमी सगळीं जेजूक काळजान थावन नमस्कार करुया. पुनर्जिवंत जालेल्या जेजूच्या जिवितान आमचें जिवीत रोमलेलें आसा. कालच्या दिसा आमची चिंतना, भावना, चाल उदीक जेजूच्या एकवटान आमी सारली. पूण तरी पूण आमची आदली पातकी चालूय आमकां सोडिना. पूण आतां उदीक आमी जाणो जावन त्या वेळार आमकां दूख भोगता. आमी जाणो आनी आमकां दिसोंक लागलां कशे भाशेन दुसऱ्यांचें पातकी जिवीत आमकां पातकान ओडून घेता आनी आमचो पातकाचो स्वभाव जो आसा तो तांकां लागून जागृत जाता. हे सगळे आमचे भितरले अणभव आसा तितले जेजूच्या स्वाधीन ह्या वेळार करुया. जेजू आमकां म्हणटा, भिवू नाका, हांव तो. जेन्ना आमी दुसऱ्यांक वायट कोत्ता तेन्ना तें ताकाच केलें जाता. ह्या वेळार जेजू हांगसर साक्रामेंतान रावन आमचें जिवीत तो बदलता. ताणें आमकां कृपा दिल्या सकाळीं सकाळीं उठून ताचे बरोबर हो वेळ सारूंक. आनी ताचे बरोबर वेळ सारतना आमी सगळ्यां बरोबर सारता, कित्याक तो सगळ्यांच्या काळजांत जियेता. आर्कां दिनवास तुका जेजू. आमचें जिवीत तूं सगळेंच आतां बदलीत आसाय. आमचें काळीज उदीक आनी उदीक तुज्या काळजा सारकें तूं करीत आसाय. Sacramental raololia mogacha Jesu. Sacramental raololia mogacha Jesu. Ulpai amchi kaळजां तुझ्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणान. उलपाय आमची काळजां तुझ्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणान. मुनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुतान. मुनशा सोयबान
आयलोल्या देवाच्या पुता बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी खोरी देवाची भुरगीं बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी खोरी देवाची भुरगीं प्रितुमेचे देवलोल्या सोर्गीच्या ओंड्या प्रितुमेचे देवलोल्या सोर्गीच्या ओंड्या ओस्तोक बुकेलोले ओतमे आमचे वेगी बार सांबाळ गोठायेन तुजे ओस्तोक बुकेलोले ओतमे आमचे वेगी सांबाळ गोठायेन तुजे उंड्या रुपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया उंड्या रुपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया आमच्या बोडव्या मेळनासलोल्या खाणा ओळखू आमी तुज्या मोगाची खोणा आमच्या बोडव्या मेळनासलोल्या खाणा ओळखू आमी तुज्या मोगाची खोणा जेजू सगल्यांक आमी तुजे सरशी हाडटा जे आतां आपणाची वस्तू उठून कुरपेच्या आदारान तुजे बरोबर वेळ सारूंक आयल्या तितल्यांकूय तुजे सरशी ताका एकवटटा तांकां तुजे सरशी एकवटोन दवरता तुजें जिवीत तांचें सोबें उदीक आनी उदीक घडोवन येवं दी तूं तांचें सोबें जियेताय पूण ज्यो आडकोळी आसात पातकाच्यो सोयो वो त्यो चाली त्यो तांकां पूर्णपणे तुजे सरशी एकवटोन दिना हें सगळें पातोक तांचे सरशी आसा तितलें तूं पुसून काड जेजू आनी तांकां उदीक भितरल्यान स्वतंत्र कर मेकळीं कर तांचें खरें जिवीत तांकां अणभवच्याक तूं ही तांकां संदी दी जी आयज आपलो जल्माचो दीस समारंभता फादर रेजी ब्रिटो आनी हेरां तितल्यांकूय आमी तुजे सरशी हाडटा जीं कोण दुयेंसान आसलेलीं पूण बरीं जालेलीं आसात आनी तांकां अदीक पेकोणी मेळच्याक तांकांय तुज्या एकवटान आमी दवरता आना गोन्साल्वेस आनी हेरां
आमचे बा एजिदोरा पासतूय आमी मागता कित्याक ताणें आपलो जल्माचो दीस संभ्रमला आनी ताका अदीक आनी अदीक तुज्या एकवटान जेवंक तुजी सेवा करूंक ही आशा आसा ती तूं ताचे सोबें शांती पावय आनी ताका एक आनंद सेवेचो अदीकान अदीक घडोवन हाड ताका आनी हेरांकूय जे कसलीच आशा दवरिना सेवेंत दुसऱ्यांचो परामोस करता तेन्ना फकत तुकाच एकवटून ते कोत्तात हें अदीक अदीक तांचे सोबें वाडय आनी बरी दुसरी न्हय फकत तूंच तांकां सगळें दादोसपण फावो कर आर्गां दिनवास तुका जेजू कित्याक हें तूं तांचे सोबें घडोवन हाडटाय आनी ती खरी देवाची भुरगीं जावंक पावतात दुसऱ्यांची ती अपेक्षा दवरिना ती म्हजे पासून कितें कोत्तली काय म्हणून ना फकत बरेंपण करीत रावतलीं कित्याक तूं जो बरेंपण तांचे सोबें आसाय तूं तांच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान व्हांवतलोय आनी हे परी तांकां आनंद मेळटलो असलें जिवीत तांचे सोबें क्रिस्ती जिवीत अदीक आनी अदीक घडोवन हाड आर्गां आनी दिनवास तुका जेजू कित्याक हें तुवें घडोवन हाडलें म्हणून फकत ताणें तुका सहकार करूंक जाय हो सहकार करच्याकूय तूं तांकां कृपेन बोर आनी तांचें जिवीत अदीक आनी अदीक सुफळ कर ह्या पास्काच्या नादार आमी सदांच हे परी उल्हासता सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उप्पोट भरला जेजू तूं सगल्या रचनेंत आसाय आनी तूं पुनर्जीवन जावन एक नवें जिवीत आख्खे रचनेक तुवें फावो केलेलें आसाय रचना आतां आदले भाशेन न्हय तुज्या पुनर्जीवनपणाच्या दिसा पासून एक नवी रचना घडोवन आयिल्ली आसा पूण आदले पातकी स्वयंभूय आमकां आदले भाशेन पळोवंक सगळो गोत प्रयत्न करीत आसा पूण तातूंतली तुवें आमकां सुटका दिल्या जेजू आनी हाका लागून आर्गां आनी दिनवास तुका सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें सगळीं ताची कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची नीत आनी प्रामाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उप्पोट भरला सर्वेस्पराची कोण भक्ती कोत्ता ताच्या मोया मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो तोच तांकां दुखाळाच्या काळार धाणो दितलो आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसा ताचे भायर आमकां आदार ना राखण ना जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती
जेजू, तुज्या पुनोज्वणपणान तूं आतां आमचे भितर जियेताय. आदल्या कोरोरान देवान आपली सुमूर्त पुर्यान आमच्या काळजांचेर बरोवन दवरलेली, म्हूण आतां तूंच ती पाळटाय आमचे सरशीं, आमचे भितर रावन. आनी हाका लागून पेद्रू पुर्यान तूं म्हणटालोय तेंच तोय म्हणूंक लागलो, जिवीत बदलात आनी तुमच्या पातकांचें बोक्षणें जोडूंक जण एकल्यान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान घेवचें आनी तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. कित्याक जी देवान बासावणी केल्या ती तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर आनी पयस आसलेल्या सोमेस्तां खातीर. आमचो सर्वेस्पर देव आपणाशी आपूण हाडटलो तेतल्याय खातीर. Stories of what they think you're like, and I've heard tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. Who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers only you provide, 'cause you're just what we need before we say a word. You're a good, good father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You are perfect in all of your ways. 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 Oh, love so undeniable, I can hardly speak. Peace so unexplainable, I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love.
Lord Jesus, as we gather before you, we thank you for the gift of yet another day. You have given us another day, another opportunity to work in your vineyard. At the same time, you also have given us another day to experience your love, compassion, and joy, and also to share it with those around us. We also thank you, Lord, for all the favors and the graces that you have bestowed upon us all through these days. Having participated in your suffering, Lord, we now rejoice in your resurrection. And in a way, Lord, today you invite us to tune in into you. As we see that we gain a lot of information when we tune into something, when we are attentive and when we listen. Similarly, when all the voices within us and around us are kept in check, we are able to listen to your word. And in a way, Lord, you invite us to recognize your presence when we hear your word. You invite us to shift our focus from ourselves to the Lord. Help us, Lord, to make you as the center of our lives, so that all that we do, our lives may be centered and focused on you and the mission that you entrust to us. In the first reading of today, we see the eagerness of the converts. When Peter preached, they were touched, and Peter asked them to repent and to be baptized. At the same time, he exhorts them to save themselves from the corrupt generation. And in a way, we could see that this is the call that is applicable even for us. The Lord calls us in order to believe in His resurrection, in order to spread the good news to those around. And in a way, if we are to tune in to the Lord, we also need to discern and keep out the voices that corrupt our lives. In the Gospel, we see that there is a need to focus on the Lord. Mary did not at first recognize the Lord because her focus
was on the empty tomb and her own grief. But then, one word from you, O Lord, was enough for her. You called her by name and she recognized you. Similarly, we see that each and every one of us are also called by name. You call us by name, Lord, and you give us a kind of a mission. Similarly, Lord, we see that you reveal yourself to us when we listen to your word. Mary's message to the disciples, I have seen the Lord, becomes the very essence of Christianity. And all of us are called in a way to know the Lord personally. We are given the eyes of faith to see the truth of the resurrection and the victory over sin. Just as Mary was entrusted with a mission, similarly we see that all of us are given a particular mission in our lives. And having reflected on this calling, having reflected on this mission that you have given us, Lord, we now place before you all our prayers. At the same time, we also call to mind all those who have asked them, all those who have asked us to pray for them. We continue to pray, Lord, for the victims of the COVID-19 pandemic. We pray for the doctors, the nurses, all those who toil day and night. We pray also for those in charge of distributing the vaccine. We ask you, Lord, that whatever they may do, it may be for the common good. At the same time, there's also a lot of fear and doubt concerning the vaccines. We ask you, Lord, to calm all our fears. We also pray for those who take decisions at various levels, that their decisions may be for the good of the people. We pray for all those who celebrate their birthdays and their wedding anniversaries. We ask you, Lord, to be with them and guide them in all that they do. We also pray for peace in the world, peace among nations, among religions, within the family, within our neighborhood, and most importantly, within ourselves. We also pray for all those who feel lost, rejected, those who need a guiding hand. Lord, reach out to them and be their strength. We also pray for those languishing in the desolate houses and the home for the aged. We ask you, Lord, to be their comfort and their strength in these moments. We also pray for all those who face persecution at various levels.
We pray for all the Christians in our country, that they may be able to be firm in the midst of whatever persecutions or challenges that may come along their way. We also pray for those suffering from various other ailments. In a way, Lord, we also thank you for the recovery and good health of Francisco Pereira. We also pray for the recovery to Dr. Cedric Nazareth from abdominal disorder and function for the good of others. We also pray for Joaquina Mascarenas, and we pray for a recovery from cancer. We also keep in mind Raymond Oliviero. We ask you, Lord, to guide and bless all of us who are participating in this adoration. And in a way, Lord, we ask you to be with us, to guide and protect us, and above all, to give us the graces that today, as we journey along with you, that we may be able to listen to your word, that we may make you the center of our lives, and above all, that we may carry out the mission that you give to each and every one of us. We also ask you, Lord, for the grace that as we meet others in our lives, we too may be like you, accepting them, giving them peace, and most importantly, helping them come closer to you. जेजू, तुजे शांतीन तुवें आमकां ह्या वेळार भरल्याय. जे पातकाचे कांटे आमचे भितर आमकां तोपतालेत आनी आमकां भितरल्यान गाये घालतालेत, ते तुवें आमकां दाखोवन आमी तुका सहकार केलेलो आसा. तुजे कडेन ते दिवन तुवें आमचे सुरशिल्ले ते काडलाय, आनी हे परी तूं आमकां भितरल्यान पेकोवणी दिताय. आर्गां आनी दिनवास तुका जेजू. सगलीं आमी ओकातान तितल्यांकूय त्या वेळार तुजे स्वाधीन कोत्ता. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. पांचवो चोरो मेळटा थंयसर म्हाका सुस्त आड पडूंक दिता. शितळ उदका सोरीन तो म्हाका व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान गोठाय दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नीट मार्गान चलयता. काळोखाच्या खोंडांत हांव सांडल्यार म्हाका तूं केन्ना सोडचो नाय, कित्याक तूं म्हजे सुरशींच आसाय. दांडो आनी कोंकें घेवन तूं म्हाका धीर आनी आदार दिताय. म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका व्हडलें जेवण मांडलाय. म्हज्या माथ्यार घालताय धमधमीत तेल. म्हजें पात्र उपोट भरोन ओत्ता. सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजी दया मोया म्हाका केन्नाच सोडची ना. सर्वेस्पराच्या घरांत
सदांकाळ करूंक म्हजें ठिकाण. जेजू, तूं म्हज्याच जिवितान आसाय आनी म्हाका धीर आनी आदार दिताय. तूं म्हाका केन्ना सोडिनाय आनी म्हजी सगळें खात्री जावं दी. केन्नाच हांव एकसुरो ना, केन्नाच ना. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोता सोडून दिवन आगल्यो रिती सेवा दोन नवो दोता सोय मातशे विशोय आमचे घुस्पटात गुटा मुखार थिरवाडो आमचो बावार सोय मोरते विशोय दिनार प्रितीच्या बापाक आमच्या जय दिवोन पुताक ताच्या मुरगोटून काळजान तोडा वंदुया वाखाणुया उपसोल्या तांचे मदलो मोगाच्या पवित्रात्म्या संस्कार गो खाते पोळा मान दिवया सासना सासना. आमेन. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय सगल्या सावडाचो उंडो तो मागुया. देवा, एका अगचापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तो तुज्या मास रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. Mogala Jesu, di makakalis, tuja kalza sarki. Mogala Jesu, di makakalis, tuja kalza sarki.